हाय नमस्कार तुमकां समेस्त तांकां आज सुमार तेंपा उपरांत परतून एक फावटी आमी एक व्लॉग करूंक बायसर नासा. ऑलरेडी आमी खंयसर वचोंक जाय थंयसर आयल्या. एक नवसो जागो आमी पळोवंक येता आनी चड पयस ना, कार्मेल गुड्यांतून मस्त लागीं नंतूर क्रॉस. तुमी कितले जाण नंतूर क्रॉस म्हूण आयकलां म्हणून म्हाका कळयत ना. आतां तुमी घुसपडोंक पुरो नंतूर क्रॉस म्हळ्यार कितें म्हणून. नंतूर क्रॉस म्हळ्यार मारो उतरोवचो म्हणून न्हय वा नंतूर जंक्शनाक आमी नंतूर क्रॉस म्हूण नांव, पूण ताच्या की वरत्यान आनी एक हें नांव आदीं वापर नासलें जावंक पुरो आमचे मालगडे. तेका जावन नंतूर क्रॉस म्हळ्यार तांकां कितें म्हूण कळीत आसा, पूण आतांच्यांक खंडे जावन कळीत आसचें ना. पूण नंतूर क्रॉस आज आमी तुमकां दाखयता. हे नंतूर क्रॉस खंयसर आसा, हाचें सिग्निफिकन्स कितें, नंतूर क्रॉस म्हळ्यार कितें आनी कित्याक तें नंतूर क्रॉस हें तुमकां आमी सांगून दिता. आमच्या सांगेर रावा, मुखार या. आमी हांगासर आसा एक कॉवेंता मुखार, सेंट ब्रिजिट कॉन्वेंट, दीपिकालय हॉस्टेल, बालदीप किंडरगार्टन स्कूल, नंतूर कल्वरी श्रायन. सो ह्या जाग्यार एक कुरीस आसा. नंतूर तावन लागीं एक 100 मिटर तितले भितर येताना एक कुरीस मेळटा आनी हो कुरीसच आमी म्हणटा नंतूर क्रॉस. सो हे नंतूर क्रॉस म्हणलें नांव कित्याक आयलें आनी हाचे फाटली हिस्ट्री कितें, इतिहास कितें तें तुमकां सांगता. हें जावन आसा कॉवेंत ब्रिजिट एंड सिस्टरांचें. सुमार 3.5 वर्सां कोणा जालीं ती हांगासर कोडयाळांत येवन. तांची चडीत कॉवेंतां खंयसरी नात. एक हांगासर आसा नंतूर कोडयाळांत आनी हाचे उपरांत आसा पुत्तुरांत. हे दोन कडेन सोडल्यार मंगलोर दियेसीसींत दुसरी तांची कॉवेंतां नात. पूण तांचें मिसांव खंडी जावन एक मेस्टोणाचे म्हणयेत. आमी आतां हांगासर ह्या कॉवेंताक सिस्टरांक थोड्या वेळान मेळटले. हांव तांची अभिप्राय, तांचें काम, मिसांव ह्या विशयांतय आमी उलयतले. गुड इवनिंग. कशी आहात? काय लागत? बरी आसा. सिस्टर प्रमिळा आसा हांगासर ब्रिजिट कॉन्वेंट नंतूर. ह्या जाग्यार नंतूर क्रॉस म्हणटले आदीं. हांगासर एक वयर कुरीस आसा. हो कुरीस कित्याक हांगासर आसा, कोणें हांगासर बांदुल्लो आनी कित्याक नंतूर क्रॉस म्हणटात म्हणून सिस्टर आमकां थोड्या उतरांनी सांगतली. मागीर चडीत जाणूय हांव तुमकां दिता. सिस्टर, आतां तुमी हांगासर कॉवेंत सुरू जावन कितले वर्सां सुद्दां? आमी हांगासर येवन सुमार 4.5 वर्सां जालीं. 4.5 वर्सां तुमी हांगासर आसात. आनी कित्याक हांगासर नंतूर क्रॉस म्हणटात? कुरीस घाल्याक आसा हांगासर एक कुरीस आसा म्हळ्यार आमी समजल्या प्रमाणे, आमी आयकल्या प्रमाणे, चरित्रेंत आशिल्ल्या प्रमाणे हांगासर टिपूच्या काळार क्रिस्तांवांक पुरा दग दिताले आनी अशें तांणी क्रिस्तांवांक हांगा तावन मैसूर म्हणसर श्रीरंगपटना म्हणसर म्हणून व्हेल्ल्या बरी, गोरवांक म्हणून व्हेल्ल्या बरी तांणी म्हणून व्हेलें. आनी जायते कश्ट तांकां दिवन बंदरेन दवरून ती शिक्षा तांणी जायती सोंसली. आनी अशें तांचेंच मागणें, फकत मागणें म्हळ्यार चड जावन कोंताचें रोजार आनी तें देवस्थान तांणी मुंदारसून व्हेलें. आनी ते बावडतान कितें तांणी पातयेल्लें, कितें तांणी बावडतो दवरलो, त्या बावडतान तांणी जिवन प्रत्येक तरान मागीर क्रमेण ते फाटी आयले. म्हळ्यार
लोकांच्या हातान देवान तांकां बचाव केले आनी ताच्या बावार्थान ते फाटी आयले आनी तांच्या आमार उडासा खातीर हो कुरीस हांगा उबारला. तुम्ही आता हांगासर 5.5 वर्सां आसात, सो तुमचें विसांव कितें हांगासर? हांगासर आमी आमचो मुख्य ध्येय जावन आसा आमच्या फावंड्रेस म्हळ्यार स्थापकी तांच्या स्पिरिच्युअलिटी. कोण ब्रिजिट? आमची स्थापकी जावन आसा सेंट ब्रिजिट ऑफ स्वीडन आनी हो आमचो मेळ 14व्या शतमानांत स्थापन जाल्लो. त्या वेळा आमी एक म्हत्वाची जिणी तशें आमी जियेताल्या. मागीर 20व्या शतमानांत एक प्रोटेस्टंट बावडटी म्हळ्यार मदर एलिझाबेथ हेसलब्लड तिणें ह्या मोनास्ट्रीक म्हळ्यार म्हत्वाची जिणयेक एक नवो रूप दिलो वा रिन्यू केलें तें 20व्या शतमानांत. अशें आमी आतां चड ती म्हत्वाची जिणी म्हूण सांगना हांव वा सेमी कॉन्टेम्पलेटिव्स म्हूण सांगना हांव, पूण आमचो मुख्य ध्येय जावन आसा आमी मागण्यान त्या दुसऱ्या वाटिकन महासभेच्या चिंतपा प्रमाणे मदर एलिझाबेथान हाडलो ध्येय जावन आसा वा कॅरिझम आमचें जावन आसा एक्युमेनिकल एम म्हळ्यार आमी एकवट आसा म्हळ्यार जायतीं जाणां क्रिस्तांवांय दुसऱ्या पंगडाक ती जॉयन जाल्यांत वा क्रिस्तांवां आसूनय तांकां त्या एका वन फोल्ड म्हणटात कितें एका हिंडांत येवंक तांकां नाका जाल्लें. पूण हो ध्येय दवरून आमच्या फावंड्रेस स्थापक मदर एलिझाबेथान मागणें करूंक आमकां प्रेरण दिलें आनी ह्या मारिफात आमी आमचे पवित्र सक्रामेंताचें आराधन सदांच आमी करता आनी प्रत्येक तरांनी ह्या कारणा खातीर सकडांनी एकाच हिंडाक येवच्या खातीर आमी प्रत्येक जावन मागता. हांगासर कुर्साचें फेस्त जाता की असो उद्देश आसलो इतलोसो की हांगासर कशें एक 150 वर्सां जाताना बंदडे उपरांत 150 वर्सां जाताना कुरीस जायचें म्हणून आनी कुरीस जाल्या उपरांत हांगासर चड मागणें आनी फेस्त मिसां जायचें म्हण आसलें. तशें वर्सा मीस आनी आसा की कितें फेस्त आसा की? वय हो जागो आमकां बिस्प बाजिलान आमकां दिल्लो जावन आसा आनी त्या दळच ताणें सांगिल्लें आमकां वर्सा की ह्याच बावर्तान फाटी येवन ह्या बावर्ती लोकां खातीर आमार उडासा खातीर उबारलो तो कुरीस त्या कुर्साक तुमी भजन करूंक आसा आनी एक फेस्त तशें आचरण करून हें देवासांव तुमी मुखारसून व्हरूंक आसा. सो हर एक मेच्या पयल्या हप्त्यांत हें फेस्त करचें म्हणून तांची विनंती जावन आसा. हें आमी वर्साकी करता आनी हाचो प्रधान याजक जावन आमचे बिस्पूत केन्नाय मीस भेटयतात आनी बावाटची लोकय हांगासर हजर जाता. मोगाचें हांगासर ब्रिजिटायन सिस्टर आसात आनी तांकां वेळ जालो मागण्याक 4 ते 5 पर्यंत आतां आराधन आसा खंय आनी ताचे उपरांत तांचे मागणें करतली. आमी थोड्यो संगती तुमकां सांगता हांगासर अशें परिसर दाखयता. वयर कुरीस आसा तो तुमकां दाखयता. सिस्टर देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. तर सडवण्याच्या बंदीकपणाच्या उडासाक 1934 म्हणलें एक फलक तेंचेर घाला. हें आसा ब्रिजिटायन कॉवेंताच्या वणटीर म्हळ्यार चापलाक लागूनच आसा आनी सकयल तुमी पळयतात दीस फावंडेशन स्टोन ऑफ कॅल्वरी चापल म्हळ्यार हाका पयलें नांव दिल्लें कॅल्वरी चापल म्हणून काल्वरी चापेल कॉपेल 1983 वर्सा तें बिस्प बाजील सोसांनी आशिर्वचन केल्लें. पूण हाची हिस्ट्री इल्लीशी मुखार आसा, लांबायची आसा आनी इंट्रस्टींग आसा.
नंतूर गुडो एका काळार टिपू सुलतानान हांगा तो आमच्या पुर्वजांक हण्ण राताराती हांगासर दवरून थोड्यांक नंतूर हलकेतान सकयल उडयले म्हणटात. पूण नंतूर गुडो हांगासर आमच्या पुर्वजांक ताणें हण्ण रास केल्ले आनी तांकां हांगा तो व्हेल्लें म्हणटात. आनी असो उडास काण 1934 इसवेंत तो व्हडसो बिस्प अधिक मनादीक वितोर फेर्नांद हांणी एक योजन मांडलें, एक सपन देखलें. कितें म्हळ्यार ह्याच जाग्यार एक व्हडलो कुरीस उबारूंक जाय आनी ह्या कुर्सा मुखांतर हर एक वर्सा आमी उडास काडूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमचे पुर्वजांनी कश्ट भोगल्यात ते खराळ दीस उडास काडूंक जाय आनी ते उडासा खातीर हो कुरीस हांगासर उबारूंक जाय म्हणून तांची आशा आसली. आनी तांणी एक 50 फीट उबारायचो एक कुरीस बांदूंक जाय म्हणून आशा उसारतना जायत्यांनी तांकां कुमक केली. आनी 1934 इसवेंत म्हळ्यार तवळस 150 वर्सां जाल्यांत आनी त्या वर्सा बुन्याद घाल्ली हांगासर एक कुरीस बांदूंक आनी 100 रुपया तांचें पयलें कॉन्ट्रिब्युशन आसलें खंय. आनी ताचे उपरांत ह्या गुड्याक नंतूर गुडो म्हणचे बदला कलवार गुडो म्हणून सांगूंक सुरू केलें. आनी तांच्यो 2 आशा आसल्यो. एक, ह्या जाग्यार चड आनी चड लोकांनी येवंक जाय, यात्रीक जागो जावंक जाय, हांगासर कुर्सावाट मागणें तेच आनी मीस जावंक जाय. दुसऱ्यान हांगासरच एक इस्काल जावंक जाय आनी ह्या इस्कालांत जायत्या दुबळ्या भुरग्यांक शिकप दिवचें एक तांचें योजन आसलें. भोवशा तें पद्वाचें इस्काल ताचे उपरांत तें तांणी कितें केलें म्हाका ताची सडीत कांय जाणवायना. हो कलवार गुडो आनी हांगासर कुरीस बांदचें काम बरान चलतालें. पूण थोड्याच दिसांनी तहसीलदारान हो जागो दिवंक ताणें इन्कार केलें आनी जायत्यो कानुनाचे समस्या उदयले आनी त्या देखून 1 वर्सभर हाच्या फाटल्यान जायत्यांनी काम केल्लें आसा. आनी 1 वर्सा उपरांत हो जागो कसो मंजूर जालो आनी हें कुर्साचें बांदावळ बेगीनच जावन आयली. आनी तशें कुरीस जाताना 1935 म्हळ्यार त्या वर्सा एप्रील 28 कुर्साचें आशिर्वचन केलें त्याच बिस्पांनी. तो व्हडलो हो कुरीस 54 फीट आनी 3 इंचस तितलो उबारायचो आसलो. आनी त्या वेळार परतून बिस्पांनी सांगले 2च विशय. कितें म्हळ्यार हो जागो यात्रीक जागो जाय, दुसऱ्यान हांगासर एक इस्काल जाय. पूण सुमार वर्सां गेलीं हांगासर कशेंय देवस्थान कुर्साचें देवस्थान आसलें. पूण त्या बिस्पा उपरांत बिस्प बाजील आयले उपरांत 1976 वर्सा ताणें चिंतलें कितें म्हळ्यार हांगासर जें कितें आदल्या बिस्पांनी चिंतलें बरें जातें ना. देखून ह्या जाग्याक सडीत म्हत्व येवंक जाय म्हणल्या खातीर आनी आमच्या पुर्वजांचो उडास काडी जाय म्हणल्या खातीर ताणें चिंतलें हांगासर एक कॉमेंत येवंक जाय आनी कॉमेंतान सिस्टरा मुखांतर हें काम जावंक जाय. आनी त्या देखून ब्रिजिटायन सिस्टरां हांगासर आयिल्लीं आनी 1784 इसवेंत कुरीस उबारून 50 वर्सां जाताना कलवारी चापल हें उक्तावण जाल्लें. आनी हांगासर सदांच मागणें मीस तेर्स कुर्सावाट चलोवंक तांणी परवानगी दिली. पूण जायत्यांक भोवशा तुमकां कळीत ना. खोडयाळांत आसल्ल्यांक वा भायर आसल्ल्यांक हांगा एक नंतूर क्रॉस म्हळ्यार कितें म्हण आसलें तुमकां कळीत ना. मलगणे जाल्यार कळीत आसा कित्याक हांगासर तो व्हडलो नंतूर क्रॉस म्हण नांव आसलें. आनी खंडीत जावन त्या काळार आमचे पुर्वजांनी काडले ते कश्ट जायत्यांनी वळखून घेतले आनी तांकां तो एक अभिमान तांकां आसलो. त्या वेळार हें कुर्साचें देवस्थान जातालें. पूण ह्या दिसांनी ह्या विशयांत जायतें मौनपण आसा. कित्याक की हांगासर यात्रीक जागो जाय म्हूण चिंतलें तें बिस्पाचें चिंतप आनी की साकार जाते ना गी म्हूण बगतें आसा. हांगासर एक कुर्साचें फेस्त जाय जें आसलें तें भोव गद्दळें जाय जें आसलें. पूण तें कित्याक आनी की मस्तू ल्हान मट्टार जातें आसा. भोवशा आमी उडास काडूंक जाय आमच्या पुर्वजांनी हांगासर भोगले कश्ट आनी ते कश्ट नियाळून आमकां तो भावार्थ मेळ्ळा जाल्यार तांचो उडास आमी खंडीत जावन दवरूंक जाय. फुडल्या वर्सांनी हांगासर चड आनी चड कुर्साचें देवस्थान सोडूंक आमी खंडीत जावन प्रयत्न करूंक जाय म्हणून म्हजी आशा. थंय तुमी पळयतात सामिंगेलीची एक इमास आनी ही इमाजीक सकयल देंवसार असो तकली आसा, देंवसाराची तकली. ही प्रत्येक जावन घाल्लें कित्याक म्हाका कळीत ना केदाळ घाल्लें म्हणून. पूण हाका एक अर्थ आसा. हांगासर हो कुरीस बांदच्या वेळार जायत्यो आडखळ्यो आयिल्ल्यो आनी भोवशा ह्या जाग्यार
कुरीस येता म्हणटा आसतना खंडी जावन हाडकळी म्हणजे सहज आनी त्या देखून त्या वेळार आमी गेले निमत हे एक कुर्साचें कुरीस बांदचें बरें उबारचें बरें केल्लें म्हणून तवळचे मनीस म्हणटात आनी त्या देखून ही एक मुखार कोवेंताक भितर सरतानाच ही एक इमाज तुमकां पळोवंक मेळटा. सो म्हाका चॅनल तुमकां सविस्तांक देव बरें करूं येदोळो हो ब्लॉग पळयल्ल्याक आनी हो ब्लॉग अशा मस्त लांब नातलो ल्हानसो जाल्यार एक म्हत्वाचो ब्लॉग म्हणून येता कित्याक नंतूर क्रॉस म्हळ्यार कितें म्हणून जायत्यां कडेन येतनातलें आनी खंडी जावन आज नंतूर क्रॉस कित्याक म्हणटात आनी हाची हिस्ट्री कितें म्हणून कळीत आसा. कोणी जर कोणी वता आसा जाल्यार हांगासर विजीट करियेत. ब्रिजिट एंड सिस्टर आसात तांचे मागणे खंडी जावन तुमकां तुमच्या पासून सदांच आसतलें तांच्या लागीं तुमी उलोवप येता तुमच्या पासून मागोवंक ते खंडी तयार आसात. आनी इतलें सांगून तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा हो ब्लॉग तुमी शेअर करा जायत्यांक पावचे बरें तुमी पळया. देव बरें करूं. सो समेस्तांक देव बरें करूं. टेक केअर. बाय. शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.